लाडली लक्ष्मीचो लाव घेतले जाल्यार आमदार वा खासदाराचे हजेरेत एफिडेविट करपाची अर्जदाराची सक्ती ना, मात तांची सय असल्यार अर्जाचेर प्रक्रिया नेटान जातली ही गजाल हायकोर्टान स्पश्ट केल्या। सरकाराचे लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज प्रक्रियेक आव्हान दिवपी याचिकेचो मुंबय हायकोर्टाचे न्यायाधीश अविनाश लवंदे आणि न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे हांचे गोंय खंडपीठान मंगळारा निकाल लायलो। निकाल दितना ही गजाल हायकोर्टान स्पश्ट केली। स्टेफी फेर्नांडीस हे 19 वर्सांचे चलयेन लाडली लक्ष्मीचे अर्ज प्रक्रियेक आव्हान दिले। Petitioner had raised two very serious issues. One issue was that the forms were only available with the MLAs, and the other issue was that the forms had to be signed either by an MLA or MP. So now the government has amended the scheme, and the forms are made available at the various banks, and the forms need not be signed by MLA or MP. So since both the grievances of the petitioner were resolved, the Bombay High Court at Goa was today pleased to dispose of the writ petition. The learned Advocate General has clarified yesterday that all the forms with all the due documents will be duly processed, and there will not be any priority for any forms signed only by MLAs or MPs. If the government had done this in the initial place, then we would not have had to move the Bombay High Court at Goa. Our contention before the High Court was that it was very bad in law and against all principles of natural justice that the forms were available only with the MLAs and had to be signed by the MLAs and MP. Court in its order cleared that if the form of Ladli Lakshmi scheme is signed by respective MP or MLA, that means the applicant is authentic and eligible. That's why it is fair to process the form faster. With camera person Tulsi Das Chari, I am Mukesh Kumar from the High Court at Panaji. गोंयचे कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण आयटक सुप्रीम कोर्टान वचपाचे आसात। मायनिंगा खातीर राज्यभर चळवळ सुरू करपाची घोशणा आयटकान पणजे मिडिया मुखार केली। गोंयभरच्यान हे खातीर सयो एकठांय करपाची मोहीम आयटक सुरू करतले। We have decided to immediately intervene on behalf of the Goa Mining Labour Welfare Union, AITUC, in the writ petition 435 of 2012 in the Supreme Court, seeking immediate start of all legal mining in Goa, as well as prepare a mass petitions to the Supreme Court. We have decided to create a rainbow coalition of all mining dependent people who will create a momentum, a movement all through the state of Goa, highlighting the problems of the people, the issues involved, and working out a solution. We are also appealing to the Governor of Goa. Goa is a good holiday home, but now is the time to act, Mr. Governor. Your Excellency, you please see that you intervene in this mining problem of the people and take correct measures, both central as well as the state government. Bring them together. कुडचड्या वयल्या एका मोबायलाच्या दुकानात मंगळारा फांतोडेर चोरी जाली। दुकानाचे शटर गॅस कटरान कापून चोरांनी मोबायल फोन आनी हेर मालवस फारायलो। दुकानाचो धनी म्हणटा सुमार 1.5 लाख रुपयाचो माल चोरयेक गेला। ह्या दुकानात तिसरे फावटी चोरी जाल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार ह्या दुकानाच्या फकत 50 मीटर अंतराचेर पुलीस स्टेशन आसा। फ्लॅटान आमगे रेजिडेंस आसा तेणी म्हाका फोन करून सांगलो शटराक बुराक मारला म्हणून। हांव येवन नोटीस केलें जाल्यार शटरान व्हडलो कट मारलेलो आसा गॅस कटरान। मागीर हांव पुलीस कंप्लेन दिली वचून आनी व्हेरिफिकेशन चालू आसा आनी कितले गुड्स ना जाल्यार ते सगळे डिटेल्स काडचे पडटले। अंदाजे 1.5 लाखा वयर लॉस जाल्ले आसतले। मोबायल सेट्स व्हेल्ले आसा आनीक एक्सेसरीज थोड्यो ना जाल्ले आसा। हेज्या पयलीं चोरी बी जाल्ली अशी? हेज्या पयलीं एक 2-3 वर्सां पयलीं ट्राय केल्ली 1-2 फावटी, ही तिसरी फावटी। पावर तुमी CCTV बी लायला ना तुमी? CCTV लायिल्ले पण पावर सप्लाय बंद जाल्ले कारणान तो हेसा 2-3 दिसांनी ब्रेकडावन आसलो आनी बंद उरले कॅमेरा। कॅमेरा तांणी कितें लायले कितें खंयचे कॅमेरा कितें? कॅमेराक साबण लावन दवरले कडेन आसा, दोनी कडेन दोनी कॅमेरान साबण लायिल्ले आसा।
गोंयच्यो कायदेशीर खणी बेगिनात बेगीन सुरू करच्यो म्हूण कालेंचे ग्रामसभेन थाराव पास केला. काले पंचायतीन मायनिंगाचेर खासा ग्रामसभा आपयल्ली. कालेचे ग्रामसभेक मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले थळावे मोठे संख्येन आयिल्ले. ह्या पंचायत वाठारांतले 100% लोक खणीचेर निंबून आसात आनी ताका लागून कायदेशीर खणी बेगीन सुरू करच्यो अशें थंयचे लोक मागतात. आमकां हे फॉरेस्ट जाय, आमकां अत्यंत गरजेचें. आमच्या जाणट्यांनी हे राखून दवरलें फॉरेस्ट. पूण हेजो अर्थ आमी मरोन हे सगळें राखून तेजो फायदो कांय ना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जी सर्वे केल्या, जे वायल्ड लायफ पासून जे सर्वे केला, जे रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून सर्वे केला, हे टोटली रॉंग केल्लें आसा. हे टोटली जे फॉरेस्ट अधिकारी आहा तांकां म्हूण खबर आसा. कारण रॉंग कित्याक म्हणटा हांव, नोट जावपा सारकी गजाल. हे लोक जेन्ना सर्वे करता आसतना भायर रस्त्यान आयल्यात, जवळ जवळ 5 ते 6 किलोमीटर भायर रस्त्यान आयल्यात आनी रस्त्याच्यान उजव्या बाजून जे भाग आसा हो आमकां वायल्ड लायफाक जाय म्हणून तेणी ती सर्वे प्लॅनाचेर दाखयल्लो आसा. आनी हे करता आसतना हांगा रेल्वे स्टेशन आसा, जे रेल्वे स्टेशन व्हेरी ओल्ड ब्रिटीश सरकार जो हिंदुस्तान आसलो त्या टायमार ही रेल्वे आसली. हांगा पयलीं पासून हे रेल्वे स्टेशन म्हणून तेणी भितर दाखयल्लें आसा. पंचायत बिल्डींग आसा ही भितर दाखयल्ली आसा. हांगा वाड्याचे वाडे, कारण सादारणशे कालेगांव 90% तेणी वायल्ड लायफान भितर दाखयल्लो आसा. सरकारा कडेन एक हांव विनंती करता की जे गोंयांत लिगल ज्यो मायनी आसा त्यो तुमी चालू करच्यो, जेणे करून ह्या गोंयच्या मायनींग डिपेंडंट लोकांचेर पळय जी उपासमाराची पाळी आयल्या ती बेगीन बेगीन सुट्टली. हांव इतलें गोवोरमेंटाक सांगूंक सोदता, ह्यो 60 वर्सां मायनी जो रातयां बंद करता न्हू, जाल्यार इनलिगल कित्याक हितूर? आमी आतां इतली तिसरी पिळगी त्या मायनीचें पोट भरतात. कित्याक ह्यो आयज आनी काल न्हू त्यो मायनी चालू जाल्ल्यो. आतां घेवया एक विसव.